पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीन सांगिल्ले जनधन अकाउंटा मार्फत खाते उक्ते करपाक अशे 70,000 लोकांक महामारीच्या काळात या जनधन खात्यान 6,000 रुपया आयले म्हण मुखेलमंत्री दोतोर सावंतान सांगला। RDXGOA ब्युरो रिपोर्ट। फायनान्शियल सिक्युरिटी फॉर ऑल माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी सांगले की जनधन अकाउंटच्या अंतर्गत तुमचं अकाउंट ओपन करा। बऱ्याच जणांक कितें दिसले अरे हे फटयतात, हांकां फटोवपाची संवय आहा। आम्ही सांगले झिरो बॅलन्साचेर अकाउंट ओपन करात, तुमच्या अकाउंटाचेर केन्ना तरी पैसे येतले म्हणून। म्हाका बऱ्याच जणांनी कितें दिसलें खबर आहा, फटींग उलयता काय म्हणून पिसू जाला काय म्हणपालो। आमकां सांगता बेश्टच अकाउंट ओपन कर झिरो बॅलन्साचेर आनी पैसे येतले अशें म्हणून केन्ना जाता? अरे फाटल्या म्हणल्यार 70 वर्सांक जावंक ना, आतां कशें जातलें काय म्हणून। हांवें सांगलें म्हाजेर विश्वास दवरात, आमच्या कार्यकर्त्यांनी सांगलें आमचेर विश्वास दवरात, मोदीजीचेर विश्वास दवरात। जनधन अकाउंटाच्या अंतर्गत अकाउंट ओपन करा। आणि ज्यांच्यानी अकाउंट ओपन केले 70,000 लोकांक 6,000 रुपया त्यांच्या अकाउंटाचेर येयले। विचारात तेका जनधन अकाउंट आसतलो तो आसतलो हांगासरी पैकी त्यापैकी कोण तिने तकली हालयली ते पळय। ज्यांच्यानी जनधन अकाउंट ओपन केले त्यांच्या अकाउंटाचेर 6,000 रुपया या पॅन्डेमिकच्या काळात माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी दिल्लीत अकाउंटाचेर पैसे घातले। आम्ही कोणी फॉर्म भरूंक नासलो, कोणीच फॉर्म भरूंक नासलो पैसे धाड म्हणून। तरी सुद्धा पॅन्डेमिकच्या काळात जवळपास 70,000 लोकांच्या अकाउंटाचेर 6,000 रुपया जमा झाले। 16,000 शेतकऱ्याच्या अकाउंटाचेर 6,000 रुपया जमा झाले। 1.5 लाख लोकांक आम्ही गेले 1 वर्ष झाले अन्न महोत्सव या कार्यक्रमाच्या अंतर्गत फुकट राईस डिस्ट्रीब्युशन करता। आणि ह्यो बऱ्योचशो गजाली ज्यो आसा 1.5 लाख लोक, 1.5 लाख रेशन कार्ड होल्डर, जवळपास 5.5 लाख लोक गोयचे जाका आम्ही फुकट रेशन कार्ड दिता। गेले 1.5 वर्ष झाले पॅन्डेमिकच्या काळात। म्हाका सांगचें जालें कोणी बी चॅलेंज आसा माझी।